प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो पयलो आविस्वोर वड 18 ते 25 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्सेस 18 to 25. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. क्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताचे आवय मारेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जेवचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गर्भेस्त आसा म्हूण कळून आयलें. तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव ओबोंक ताका खुशी नासली. देखून तिका कुप्ती सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करून ताणें थाराव घेतलो तेन्ना अवचितूच ताका स्वप्नांत सोरेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन करून घेवंक भियेनाका, कित्याक तिच्या कुस्म्यांत गर्भ आसा ते पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तोच. सोरेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात, एक आंकवार चेडूं गर्भेस्त जातलें आनी तें एका पुताक जल्म दितलें आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमच्या सोबें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताचे हुकुमे प्रमाणें जुजेन केलें आनी तिका आपली पतीन करून घेतली. आनी तिणें आपल्या पुताक जल्म दिसर ताणें तिचे लागीं लिंगा एकवट करूंक ना आनी जुजेन ताका जेजू म्हूण नांव दिलें. भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता जेजू क्रिस्ताचो जल्म कसो जालो. पूण जेन्ना आमी आयज मातवाचो आविस्वर म्हणजे जे मातवान बरयलां शिवर्तमान, ताजेर आमी नियाळ कोत्ता जाल्यार जेजूच्या जल्माचो, तर आमकां कळून येता जेजूचो जल्म कहें जुजेन पडलो. भाव भयणीनो, आमी सदांच विचारता जुजेन कितें केलें जेजूच्या जल्माच्या आदीं. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो. आज बडवो गाब्रिएल मारयेक येता आनी तिका सांगता तूं गर्भेस्त जातली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी तूं आतां जेजू म्हणून एका भुरग्याक तूं जल्म दितली. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आज बडवो गाब्रिएल मोरयेशी येता आनी तिका हें उतर दिता, त्या वेळार मोरयेचें आनी जुजेचें उतर जाल्लें लग्नाचें, म्हणजे तांचें लग्न जाल्लें. ती फकत एकामेकाक बरोबर रावपाक कोमेस करूंक नासलीं. आनी भाव भयणीनो, आतां जेन्ना आज बडवो गाब्रिएलाक सांगता की मोरी तूं आतां गर्भेस्त जातली, ती आतां उठोन आपल्या बापूल भयणीगेर वता, एलिझाबेथागेर वता. तिचो 3-4 म्हयने रावता आनी जेन्ना जोआन बातिस्ताचो जल्म जाता ती आतां पोत्तून येता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ती पोत्तून येता आनी जुजे तिका पळयता, तो आतां पळयता की खरेंच मोरी आतां गर्भेस्त जाल्या. ताज्या मनान कितें जातलें, ताज्या मनान कसले विचार येतले. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना एक दादलो एका बायले बरोबर लग्न करूंक सोदता आनी तो पयलींच संबंद करच्या पयलीं तो पळयता की आपली बायल वा आपली जी ताजी बायल आसपाची आसा ती आतां गर्भेस्त जाल्या. तो आतां कितें करतलो, तो लग्न करतलो, तो तिका सोडटलो. तो म्हणटलो कसली बायल ही, दुसऱ्या दादल्या बरोबर संबंद दवरता आनी आतां ती गर्भेस्त जाली आनी हांव तिचे बरोबर लग्न करतलो. आनी तेच भाशेन अशें घडलें जुजे बरोबर. तो आतां पळयता की खरेंच मोरी गर्भेस्त जाली, पूण तो नकळो त्या वेळार की पवित्र आत्म्या उदेशीं ती गर्भेस्त जाल्या. आनी आंकवार मोरीन आपलें तोंड उक्तें करून जुजेक सांगलेलेंय जाल्यार की आतां आज बडो गाब्रिएल आयला, पवित्र आत्मो म्हजे भितर येयला आनी आतां हांव गर्भेस्त जाल्या. जुजे सत मानतालो काय ना, तो सत मानूंक तयार आसचो नासलो. कित्याक भाव भयणीनो, कोणाचो जल्म जायना फकत पवित्र आत्म्या येवन.
हे पयले पाट घडलेलें की पवित्र आत्म्या उदेशी एक बायल घोरबेज जाल्ली म्हणून. आनी भाव भयणीनो, आतां जेन्ना जुजे पळयता की ही जी बायल मोरी तो तिचे बरोबर लग्न करूंक सोदता, ती आतां घोरबेज जाल्या, तो सोडूंक सोदता. त्या वेळार रातीक ताका एक सपन पडटा आनी देवान त्या सपनान आंज बडवो ताका सांगता, बाबा जुजे, तूं मोरयेक सोडिनाका, कित्याक जें तिचे भितर आसा, जें ती आतां घोरबेज जाल्या, ती पवित्र आत्म्या उदेशी घोरबेज जाल्या. आनी देखून तिका आतां एक पूत जल्म जातलो आनी ताका जेजू म्हणून नांव तो दितलोय. आनी भाव भयणीनो, मोरयेक आंज बडवे गाब्रिएलान ऑलरेडी सांगलेलें. कितें सांगलेलें? तिका सांगलें, तुजेर पवित्र आत्मा येतलो, तूं घोरबेज जातली, तूं एका पुताक जल्म दितली, ताचें नांव जेजू म्हणटली. आनी आतां जुजे म्हणटा मोरयेक, ताच्या सपना उपरांत उठता आनी तिका आपल्या घरा वता आनी तो म्हणटा, हांव आतां जाणो की तूं घोरबेज जाल्या पवित्र आत्म्या उदेशीन, तुका पूत जातलो आनी ताचें नांव जेजू म्हणून आमी नांव दितलें. भाव भयणीनो, ही जी खबर जेन्ना मोरी आयकता, जे जुजे सांगता तिका, आतां तिका कळोन येता की खरेंच हें देवान घडोवन हाडलां. तिचो संबंद नासलो जुजेशी, तिचो संबंद नासलो दादल्याशी, तिणें कसलेंच वायट कसलें पातक करूंक नासलें. पूण भाव भयणीनो, जें घडलें मोरये बरोबर जावन आसा एक मिलाग्र. आनी आमकां मनशांक, त्या वेळार मनशांक, जुजेक, ताचे मोरयेचे पांय मांय, त्या फारिजिवांक, त्या धर्मशास्त्र्यांक, तांकां ही कळोन येवपाक तांच्या गिन्यानान केन्नाच येवचें नासलें. पूण भाव भयणीनो, जें देवान कोमेस केलें मोरयेच्या जिवितान, जें कोमेस केलें जुजेच्या जिवितान, जें कोमेस केलें जेजूच्या जिवितान, तें घडोवन हाडपाक ताणें मोरयेशी आंज बड्या गाब्रिएला वरवीं आनी जुजेशी पोत्तून सपनान ताका उतर दिवन आतां ताचें लग्न जालें आनी जेजू ह्या संवसारान येयलो. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता, आयज आमी खरीच भाशेन जुजेक पळयता की कितलो भाग्यवन मनीस आसलो तो, कितलो भाग्यवन. जेन्ना ताका कळोन येता तो सोडूंक सोदता मोरयेक, पूण तो खरेंच देवाचो मनीस आसलो. तो खरेंच देवाच्या भिरांतींतलो मनीस आसलो. तो एकदम बरो मनीस आसलो, एकदम देवाचो आनी खरें बऱ्या काळजाचो. देखून भाव भयणीनो, देवान ताका विचून काडलो आनी जेन्ना ताका विचून काडलो, जेन्ना तो सोडूंक सोदतलो मोरयेक, तेन्ना देव ताका ताचे कडेन उलयता आनी तो आतां मोरयेशी लग्न करून तो तिचे बरोबर रावता. तिचो संबंद धरिना जे पर्यंत जेजूचो जल्म जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजूचो जल्म जाता, तो आतां जेजूक मोरये बरोबर तिजो कुयदाद कोत्ता. ताका तो खरेंच ताजो पांय जाता आनी जेजूक आतां व्हड जावपाक मोरयेक आदार दिता. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जुजेचेर आनी जेजूच्या जल्माच्या विजमीचेर आमी नियाळ कोत्ता, आयज आमी आमकांच पळोवया. आमी ह्या संवसारान आसा कित्याक देवान आमकां ह्या संवसारान धाडल्यात. एक कारण आसा आनी हें कारण आमी कळ्ळ्या उपरांत देवाच्या उतरा वरवीं आतां आमच्यानूय जेजू भाशेन, जुजे भाशेन, मोरये भाशेन आमच्यानूय हें कारण आमच्यान बरे भाशेन हाडूंक जाता आमच्या जिवितान आनी देवाची खोशी आमच्यान करूंक जाता. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, पवित्र आत्म्या उदेशी देवाच्या उतराची सजमणी घेता आनी देवाचें उतर पाळटा. आयज बाबू खरीच भाशेन ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया, देवाच्या उतरान रिगून रावुया, देवाचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवीन करुया आनी खरेंच ज्या कारण आमकां ह्या संवसारान धाडल्या देवान, तें कारण आनी तें जें काम आमकां दिलां तें आमी करून पावच्याक आयजतान आमी थाराव घेवया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.